Oh, ba 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 re re sha la 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 la. Shikara pa 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 re 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 ba 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 re re sha ma 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 re 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 sha la la la. Ora ba 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 o sha ra 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 shi ya ra pa 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 ba 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 ba. Ya ra ma 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 re 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 sha la 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 la. Ora ba 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 o sha ra ra shi ya ra pa 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 ba 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 ba. Shikara pa 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 re 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 sha la 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 la. Ora ba 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 ba. Yara ba 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 ba. Yara ma 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 re 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 sha la 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 la. Ora ba 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 ba. Yara pa 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 ba re 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 sha la 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 la. Yara re 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 sha la 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 la. Yara pa 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 re 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 sha la 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 la. Ora ba 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 re 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 sha la 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 la. Yara pa 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 re 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 sha la 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 la. Ba ba ba. Shikara pa 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 ba 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 re 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 sha la 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 la. Shiara pa 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 ba re 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 sha ma 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 re 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 sha la 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 la. Shiara pa 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 ba 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 re 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 sha la 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 la. Shiara ma 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 ba 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 re re. Shikara pa 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 ba 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 ba. Shiara pa 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 ba ba But ba ba sister, re. start कर sister. Starting हाँ prayer आता. ओके प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड सर्गींच्या मगळा बापा तुका जावं अर्गा होगळाप महिमा आयचो दीस तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता आतां आमी तुजें उतार आयकोंक हांगासर सांगाता मेळ्ळ्या आज पयले फावटी म्हाका हें झूम टिचींग दिवंक तुवें म्हाका फावो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां मोगळा जेजू तुज्या उतरान पर्वत मेना बरी करतात तूं जावन आसाय सत वाट आनी जिवीत आमकां जिवीत दिवचें उतर तुवें तुज्या पुरसाच्या मरणा मार्फत आमकां दिलाय देखून हांव तुका अर्गां दितां पवित्रत्म्या आज म्हज्या तोंडांत कितें उलयचय कशें उलयचय म्हणलें तूं म्हज्या तोंडांत उतरां घाल हांव तुका म्हाका समर्पण दितां ह्या टिचिंगा वेळार येवनच्यो अडखळ्यो पुरा जेजूच्या नांवान नास करून उडयतां हें मागणें मोगळा बापा हें मागणें हांव करतां तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आनी पवित्र आत्म्याच्या मजतीन आमेन 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 सगळीं कशीं आसात आम्ही आशीर्वादीत असो थँक्यू जिजस आमी सकाळां देवाचीं भुरगीं गी वय आमी देवाचीं भुरगीं कशीं जाता देवाचो मोगन भोग केल्यावर ताचे आं, उतर खुशी केल्यावर ताचे उतर पाळून ताणें सांगले वरी जियेल्ल्या वरवीं होय मागीर जेजूक आमी क्रिस्त म्हणून वळखल्या वरवीं स्वामी आनी जेजू जेजूच्या नांवाचेर विश्वास दवरल्या वरवीं आमी देवाचीं भुरगीं जाता न्ही गी वय होय जेजूक क्रिस्त म्हणून आमी वळखल्या वरवीं आनी जेजूच्या नांवाचेर विश्वास दवरल्या वरवीं आमी देवाचीं भुरगीं जाता आमी आतां जुवांचें पयलें पत्र 1 जॉन 5:1 तऱ्या वाचया घालतात की ब्रदर
आम्ही जुआंचे पयलें पत्र 1 John 5:1 जेजूक क्रिस्त म्हणून ओळखता तो हर एकलो देवाचो भुरगो. वाचतात की सिस्टर? मस्त कलम की गलीजे ओके ओके. जेजूक क्रिस्त म्हणून ओळखता तो हर एकलो देवाचो भुरगो. जो कोण बापायचो मोग करता तो भुरग्याचोय मोग करता. आम्ही आणि त्यांत 1 John 5:1 आम्ही वाचलें. जेजूक क्रिस्त म्हणून ओळखता तो हर एकलो देवाचो भुरगो. तशेंच आम्ही जॉन 1:12 घालचे नाका. जॉन 1:12 आमकां एक उतर मेळटा. जेजूच्या नांवाचेर विश्वास दवरतेल्यांक देवाची भुरगीं म्हणटात. तशें आमी देवाची भुरगीं जावन आसा आतां. देवाचो मोग करतना आमी वाची सिस्टर वास देवाचो मोग करतना आणि ताचे उपदेश पाळतना आम्ही ताच्या भुरग्यांचोय मोग करता म्हणून रुजवात दिता. हां, आणि बरो. देवाचो मोग करचो म्हळ्यार ताचे उपदेश पाळचे. ताचे हां. उपदेश तितले कठीण नाही. हां पुरो. आतां आमी देवाचो मोग करता गी. वय आमकां देवाचो मोग आसा न्ही. आसा. तशेंच देवाचो मोग आसा तुमकां सगळ्यांक की जेजूचो मोग आसा गी. आसा. तें आमकां कशें कळटा जेजूचो मोग आसा म्हणून? ताचे जेजूचो मोग आसल्यार आमी कितें करता? जेजून आमकां कितें सांगलां ताचे हां, त्या उतराक आमी हुंदोन रावता. तें उतर आमी पाळटा. हां. ताची कुशी करता. होय करेक्ट. आमी जेजूचो मोग आसल्यार देवाचो मोग आसल्यार आमी ताची कुशी पाळटा. ताचें उतर आयकता. त्या उतरा प्रमाणे चलोंक आमी प्रयत्न करता. होय की न्ही? वय हय करेक्ट. तशें आमी आनी कितें करी जाय? आनी कितें करी जाय? आनी कालं पाळी जाय आमी? देवाचे उपादेश पाळी जाय न्ही गे? देवा उपादेश पाळचे. ताचे उपदेश खंयचे ते उपदेश? आमी मॅथ्यू 22:37 तर्या 39 वाचया गी. Matthew 22:37 तर्या 39. जेजून ताका जाप दिली, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान आणि सगळ्या तुज्या मनान सरेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. होच अति वर्तो आणि प्रथम उपदेश. आणि दुसरोय ताचे सारको तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. होय. आमी कशें उपदेश पाळचो? देवाचो मोग करता, जेजूचो मोग करता म्हळ्यार पावना. आमी उपदेश पाळी जाय न्ही गी. होय आमी उपदेश कशें पाळी जाय म्हणजे जेजून आमकां सांगलां. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान आणि सगळ्या तुज्या मनान सरस्पर असो तुज्या देवाचो मोग कर म्हणून सांगलां. आमी देवाचें उतर सांगता, तोंडान सांगता. पूण थोडे फावटी काळजांत आमच्या तें उतर रोमोन आसना. त्या दाळा आमी सगळे तो उपदेश पाळिल्ले बरी जायना न्ही गी. होय होय. आमी सगळ्या काळजान, आत्म्यान आनी मनान सरस्पर असो मोग करी जाय. ताचे अर्थ आनी प्रथम उपदेश खंयचो? दुसरोय ताचे सारकोच. खंयचो तो? ताचो दुसऱ्या पेल्याचोय मोग कर. म्हजो केल्ल्या बरी पेल्याचोय मोग करी जाय. ने कसो आमी पेल्याचो मोग करता? पेल्या गरजेवंत जावन आसात, कश्टांत आसात, पिडेंत आसात. ह्या होय खंयच्याय असल्यांक तांकां आमी
मोग दिवचो बरो, तांकां जाय जाल्लो आदार दिवचो होय आणि आम्ही कसो आमचो मोग करता तसोच तांचोय मोग करचो. होय होय करेक्ट. आमी आमचो मोग केले बरी पेलासोय मोग करता. त्या दाळा आमी हेरांक बुजयता कश्टांत आसल्यांक आनी कश्टांत आसल्यांक पावता आनी पिडेस्तांक वचोन भेट दिता, तांचे खातीर मागता. तशें जाल्यान आमी ते उपादेस पाळले बरी जालें. ताच्या की आनीकी चड आमी आतां आमी परत्यान जल्माक आयल्या न्हय कशें तें परत्यान बॉर्न अगेन म्हणटात न्हय. पण घेन स्वामी जेजूचो स्वामी म्हजो देव आं तोंडदार म्हूण आमी होय वळखोनचे जेजूचो आनी स्वामी देव म्हणून आमी विश्वास वळखता. तशेंच बॉर्न अगेन जाल्या उपरांत आमी देवाचें उतार दिवनय पेल्याचो मोग करता न्हय गे. वय पेल्याचो मोग करचो म्हळ्यार बरी आमी फिजिकल मात्र न्हय, अशें आमी देवाचें उतार दिवनय आतां पेल्याचो मोग करूंक शिकल्या. वय की न्हय. वय पयलें जाल्यार आमी कशें जाल्यार पडुल्ल्याक उठोवचें, पिडेस्तांक गेल्ले कुमो करचें, नातल्यार तांकां हेल्प करचें, पयशे इल्ले हेल्प करचें, तशें पुरो मात्र करतालें हांव. पेल्याचो मोग म्हळ्यार तशें म्हूण चिंततालें हांव न्हय, तितलेंच म्हूण चिंततालें हांव. वय आतां बॉर्न अगेन जाल्या उपरांत आमी कशें आनी हेरांक कश्टांत आसल्यांक आनी समस्यांत आसल्यांक आमी कालें करता. तेंच देवाचें उतर दिवन ताका हं, समजोवणी दिवची देवाच्या उतराची. आमकां कितें मेळ्ळां तें आमी तांकां शिकोवचें. होय करेक्ट. आमी आतां तें पुरो करता न्हय. देखून आमी चड आनी चड देवाचो मोग केल्ले बरी जाता न्हय. वय देवाचो सड्ड मोग आमकां आसल्यान आमी पेल्याचो अशें मोग करता. मागीर आमी देवाचे भुरगे. आतां 1 जॉन 5:4 कंटिन्यू करया गे. बरें 1 जॉन 5:4 वाचताय गे आसता. सिस्टर. कित्याक देवाचे भुरगे सकट संवसाराचेर जैत व्हरतात. संवसाराचेर जैत जैत म्हळ्यार आमचो भावार्थ. जेजू हां, देवाचो पूत म्हूण न्हू, सतमंता तो शिवाय हेर कोण संवसाराचेर जैत व्हरूंक शकत. होय. कित्याक देवाचे भुरगे जैत व्हरता, संवसाराचेर जैत व्हरतात. आमकां जेजू जैत दिता न्हय गे. जैत दिला. व्हेरी गुड. जैत दिला न्हय आमकां. दिवन जाला. पयलें पुरो आमी म्हणटाले जेजूच्या हातांतच आसा पुरो जैत. जैत आमकां जेजूच दिता म्हूण म्हणटालें हांव. आतां आमकां कळ्ळां जैत आमकां मेळोन जालां जेजून क्रुसार मरतना. आमकां सर बंदड्यांतले आमकां सुटका मेळ्ळ्या. सर पिडे शिडेंतले आमकां जेजून गून केलां ताच्या गायांनी न्हय गे. वय होय. तशें तें पुरो आमी वळखचे जाल्यार आमकां कितें जाय? आमचें तें भावार्थ भावार्थ जाय. होय भावार्थ जाय. भावार्थ म्हळ्यार कितें? दोळ्यांक दिसना त्यो संगती बरोवसून आसात त्या संगतीचो होय. थारो. आनी होय बरोवन काणगेतली बरोवन काणग्या हिब्रू 11:1 आसा. मागीर काडून वाचया. हिब्रू 11:1 सांगता की भावार्थ म्हळ्यार आमकां दोळ्यांक दिसनात ते संगती विशयांत आमकां आसचे थारो. थारो. आमी बरोवसून आसा त्या संगती विशयांत आमकां आसचो थारो आनी दिसनातले संगती विशयांत आमकां आसचे खात्री. खात्री. खात्री न्हय. तो आमकां भावार्थ म्हळ्यार आमकां कालें म्हूण तूं गुर्तूनातलें पयलें. आमी भावार्थ म्हळ्यार बरोवसो आमकां देवाचेर भावार्थ आसा म्हूण तोंडान मान सांगतालें हांव. आमी दिसनातले संगती विशयांत आमकां आमी आमकां घट्ट भावार्थ आसा म्हणून आमकां गुर्तूनातलें पयलें. तशें आमकां भावार्थ आसले वरवीं ह्या उतराची समजोवणी नासली. वय वय समजोन येनातली. भावार्थ आसले वरवीं आमी देवाचीं भुरगीं जाल्ल्यान मागीर जेजूचो स्वामी देव आनी सोडूनदार म्हणून आमी पातयेल्ल्यान आमी हेरांक देवाचें उतार दिता न्हय. वय आमकां भावार्थ आसल्यान मात्र आमचे घट्ट आमकां भावार्थ आसल्यान मात्र आतां धैर्यान आमी मुखार चलता देवाचें उतार दिवंक. आतां
सिस्टम सांगले बरी म्हजी टेस्टामनी हांवें फर्स्ट टायम जाल्यान म्हजी टेस्टामनी हांव इल्लें सांगता. सांग. हांव हें देवाचें अवतार म्हाका कशें मेळ्ळें गे म्हळ्यार एकले हांव ते कोरोना टायमार युट्यूबांत रेतीरे पळयत येता आसली. त्या वेळार ब्रदर पिटराची रेतीर मेळ्ळी. ती म्हज्या पुताक हांव सांगताली अळे हें उतार बारी म्हाका बरें लागता आसा. म्हाका कितेंगी देवाचे उतार शिकया म्हूण जाता हातूं आनी देवाचीं उतरां मेळटात म्हाका तें आयकत जाय म्हणून ताकाय सांगताली हांव आयकत येतालीं. तशें म्हणटना म्हाका एकली सिस्टर मुडबिद्र म्हाका उतरां हेंच टिचींग धाडटा येताली. वयर टिचिंगा येताली. ही कालें धाडटा पळया म्हणून म्हळ्यार तिका म्हजी वळख ना म्हाका तिची वळख ना. तें देवानच धाडलें गुर्तू ना. तशें म्हाका टिचींग वयर येताली. कालें म्हणून ओपन करून पळयतना JCLM टिचींग मेळ्ळें म्हाका 2023 ऑगस्टांत. थंय तरी हांवें आयकूंक स्टार्ट केलें आनी हांव हाका रेतीरेक गेली. रेतीरेक वचून जाताना थंय म्हाका म्हळ्यार मस्त पिडा आसली. एक मस्त कोंकली आसली. कोंकली येताली मागीर पाय दुखारली. मागीर म्हाका सोलोंक तागनासलें. म्हाका इस्कालान सांगतालीं टिचरां तूं आतां म्हातारी जाली गी म्हणून. आयकता न्ही सिस्टर? पळय आयकता सिस्टर आं सांगा. आं आं तशें म्हाका तशें म्हणटाली. तशें म्हाका मस्त डॉक्टरा पुरो हांवें 20 वर्सां तरी म्हज्या पांयाची आडी उजो येताली ती डॉक्टराडे दाखयल्या आनी कोंकलेक मस्त ट्रिटमेंट काडून गेलां. खंयी गेल्यार म्हाका हांव म्हळ्यार पयलें मस्त रेतीरेक वतालीं, नायट विजील करतालीं. मागीर मिसाक सदांय मिसाक चलतालीं. मागीर हें किर्तनां बायपाट करून बायपाट सांगतालीं सदांय मिसाक चलताना आनी पुरा इतलें देवाचें उतार सांगल्यार म्हाका पिडा गूण जावन वतली. कित्या जावेत? देवाच्या उतराचे विरोध आसलें तें तें कशें? सांगचें आमी सांगचें. हांव बोशा सांगताली न्ही म्हाका असली पिडा आसा तसली पिडा आसा म्हणून. तशें सांगून मागीर एक भावार्थ नासलो म्हाका न्ही गूंड भावार्थ. दोळ्यांक दिसनातलें पातयेचें म्हूण गुर्तनासलें. दोळ्यांक दिसचें मात्र हांव उलयतालीं. दोळ्यांक कोणाक दिसनातलें ह्या तशें उतरां जाल्यार म्हाका कोणाक करेक्ट. सांगा सिस्टर. सांगा सिस्टर. सांगा देवाचें तुम्ही. देवाचें उतार म्हाका कशें तें उसारी जाय खंयच्या टायमार खंयचें उतार मुनार जाय तेंय गुर्तनासलें. भावार्थी गूण नासलो. दोळ्यांक दिसनातलें पातयेचें म्हणून गुर्तनासलें. तशें जाल्यार बोशा म्हाका ती पिडा कितलें देवाचें उतार हांव किर्तनां कितलीं रिपीट केल्यार म्हाका तें गूण जावन वतलें. मागीर हांगा रेतीरेक गेल्या उपरांत म्हाका हांव सांगतालीं इतलें हांव मागता न्ही आतां देवाचें उतार सांगलां 1 Peter 2:24 जेजूच्या गायने हांव गूण जालें. आमी पातकाक मरोन पवित्रपणाक जिवच्या खातीर जेजू क्रिस्तान घुरसायलें आपल्या कुडीन म्हजी पातकां वयलीं आनी जेजूच्या गायने हांव गूण जालें. अशेंत रिपीट करतालीं. जाल्यार म्हाका तक्षणा गूण जावना न्ही म्हणटालीं हांव म्हज्या पुता कडेन. तो म्हणालो देखून अब्राम कितल्या वर्सां राखलो मम्मी म्हणालो. तो 25 वर्सां राखलो. तशें तूं इल्लें राव तुकाय तें दोळ्यांक दिसता तुजी पिडा गूण जावनशी तुका दिसता म्हणून तो सांगूंक लागलो. वयलें म्हणून मागीर तशेंच कंटिन्यू करतालीं. 3 म्हयन्या भितर म्हाका म्हजी पिडा पुरा गेली. प्रेज द लॉर्ड. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. म्हजी 3 म्हयन्या भितर म्हजी कोंकली गेल्ली आजुनूय म्हाका येवना. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द आनी लॉर्ड. पांयाची उजो आनी दोंपरांची दूख पेंटाची दूख तशेंच तकली दुखची तकली चड काम केलें दीस तकली दुखची अशें पुरो म्हाका मस्त पिडा शिडा आसली. ती पुरा 3 म्हयन्यांनी म्हळ्यार हें देवाचें उतार म्हणलें बी म्हजें थंय रोंबोन जालें जालें काम करून सुरू जालें. फळ दिलें न्ही 100% फळ दिलें. तशें जाल्ल्यान हांवें म्हाका गूण जाल्या उपरांत मागीर म्हज्या हजबंडाक म्हज्या येजमान्याक तशेंच पांयाक ऑपरेशन करचें म्हणलें डॉक्टरान ताकाय तेंच उतार दिलें हांवें.
जेजूच्या गायने गुण जाला म्हणून सांग म्हूण मागीर डॉक्टराडे दाखयतना नेक्स्ट डॉक्टराडे दाखयतना नेक्स्ट रिपोर्ट ताका म्हळें डॉक्टरान तुजो पाय भुरग्या भाशेन आसा कोणें तें ऑपरेशन करूंक सांगलें म्हणालो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. तितलें तें देवाचें उतर तितलें काम करता. म्हाका मेळिल्लो अनुभव मागीर म्हाका थोडें रीण आसलें तें रीण फारीक करचें जाल्यार जेजून कशें म्हाका रीण फारीक केलें म्हणून घडटना तशें म्हजें फायनान्सी ब्लेसींग जालें आनी म्हाका बरी भलायकी मेळ्ळी शांती समाधान मेळ्ळें. ह्या देवाच्या उतराक आयल्या उपरांत म्हाका इतलें पुरो बरेंपण लाभुरलें. हांवें उगेत बसूंक जाता गी सिस्टर जायना. जायना देखून हांव आतां आयिल्ले गडे गेल्ले गडे देवाचें उतर दिवचेंत म्हजें काम जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. आं तशें हांव आनी म्हाका मस्त जाणां अणभवती मेळटात तांकां हांवें कशें देवाचें उतर दिवचें म्हूण हांव सांगतां. तांकां विचारचें हांवें देव मस्त आमचो मोग करता म्हूण सांगचें. देव तांकां कलेमनी कश्ट आनी समस्या सांगतना तांणी हांवें सांगचें देव आमचो मस्त मोग करता. कशें म्हळ्यार आतां एक म्हाका भुरगें आसा. भुरगें तें पडले वेळार म्हाका खुशी जाता गे सिस्टर जायना. जायना. म्हज्या भुरग्याक ताप आयल्यार नातल्यार कालें जाल्यार मार जाल्यार आनी म्हाका खुशी जाता गी जायना. म्हाकाय मस्त दूख भोगता. तर देवाक आमी पडल्यार खुशी जाता गी म्हूण विचारचें तांकां हांवें. देवाक आमी पडल्यार खुशी जाता गी आमकां कले म्हणी वायट जाल्यार देवाक खुशी जाता गी ना. देव आमचो रोसुल्लो आमकां पसुल्लो देव कितलो मोग करता म्हूण आमी थंयच आमकां कळटा. देव आमचो मस्त मोग करता आनी तांकां देवाचें उतर दितना हांवें सांगचें जेजू म्हळ्यार कोण म्हूण विचारचें तांकां. तांकां वळख आसना न्ही. जेजू म्हळ्यार क्रिस्तांवचो देव म्हणटात तांणी. देखून हांवें सांगचें क्रिस्तांवचो देव न्ही सगळ्यांचो देव तो सगळ्यां खातीर कुर्सार मेला. म्हळ्यार तांकां हिंदवांक सांगतना भगವಂತ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಶಾಪಗಳನ್ನು ರೋಗಗಳನ್ನು ನೋವುಗಳನ್ನು ದುಃಖಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಈಗ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಹಣ ಸಂಪತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು अशें सांगचें हांवें देवाचें उतर दिवचें सिस्टर. होय. हां Correct. करेक्ट गी अशेंच होय. त्या दाडा तांकां जेजू म्हळ्यार कोण म्हणून तांकां अर्थ जाता. ओ हौदा म्हणटात तांकां तर एक अजाप जाता. अजाप जावन ती म्हणटात ओ जेजू आमचे खातीर कुर्सार मेलो न्ही. तशें म्हाका मस्त जाणां मेळटना एकलें भुरगें नातलें एकलें टिचर मेळ्ळें. तें देवाक मस्त एडतालें हांवें म्हाका भुरगीं नात हांवें कितलें सगळ्यांक बरेंपण केलां म्हाका देवान अन्याय केलो न्ही असलो देव गियो म्हणून म्हणालें. देखून ताका तशें सांगलें देवाचो मोग कसो सांगलो मागीर जेजू म्हळ्यार कोण कसो आयलो म्हूण सांगलें आनी ताका हांवें टिचींग धाडलें. आनी ब्रदर नागेंद्राची टेस्टामनी सांगली सिस्टर गौरीची टेस्टामनी सांगली म्हजी टेस्टामनी सांगली आनी ताका टिचींग धाडूंक सुरू केलें. आनी तूं तुज्या पोटान म्हाका ताका भुरगीं नातलीं सिस्टर तशें तुज्या पोटान म्हाका भुरगें दिसता. तूं आज तरी तें भावार्थान थँक्यू जिजस म्हणून पासवर्ड घालें थँक्यू जिजस. केदाळें तुवें तुका कितें दोळ्यांक दिसना तें मेळिल्ल्या खातीर थँक्यू जिजस म्हणलो पासवर्ड दिलो ताका आनी ताका देवाचें उतर दिलें. तें 3 म्हयन्यानंत सिस्टर तें गुरवार जालें आतां 7 म्हयने ताका. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. तशें मस्त जाणां मेळटात आनी एकलें म्हाका मेळ्ळें ताका बरें काम जाय जें आसलें ताकाय देवाचें उतर दिलें ताका बरें काम मेळ्ळें म्हूण ताणें म्हाका फोन करून सांगलें. आनी एकलें म्हाका शेळ ताप आमच्या घरांत म्हज्या भुरग्यांक शेळ ताप कितलो वखद केल्यार गूण जायना म्हणटना हांवें म्हजीच टेस्टामनी दिली आनी ताका देवाचें उतर दिलें धाडलें देवाचें उतर मागीर तें थँक्यू जिजस म्हूण तेतालें. तशें ताकाय मागीर ताणें म्हाका मेळिल्ले दाडा सांगलें आमगेर आतां कसलीच पिडा शिडा ना
हांव सदांच तुवें सांगिल्लें उतार रिपीट करते तसा ಜೇಸು ಯೇಸುವಿನ ಗಾಯಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಗುಣವಾಗಿದೆ ಯೇಸುವಿನ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಗುಣವಾಗಿದೆ म्हणून ते सांगते तसा तशें मस्त जाणांक हांवें मेळिल्ल्यांक मागीर बूक झेरॉक्स करून पुरो धाकटे बूक वायट बूक ते पुरो दिवचे तांकां हिंदवांक पुरो हें दिवचें तेंचे ते कन्नड बूक मागीर क्रिस्तांवांक कोंकणी बूक दिवचे अशें देवाचें उतर हांव दिवनंत आसा आनी आमच्या इस्कॉलांच्या भुरग्यांकी देवाचो मोग सांगचो आनी हुशार नासले जाल्यार ती भुरगीं आपयतात म्हाका म्हज्या तकलेर हात दवरून माग टिचर म्हणून तशें मागतना मस्तना गुण जाला प्रत्येक तरेन एथाचें एकलें भुरगें तें इल्लें एबनॉर्मल भुरगें ताका केदाळाय पिरियड्स जाताना ताका केदाळाय पोटां सापचें आनी ताका ओंक केदाळ्यो एडमीट करतालीं ते ताच्या आवय येयल्ले जाल्यार तिकाय देवाचें उतार दिलें आनी त्या भुरग्याक हांवें मागोवन 1 घंट्यान तें क्लासींत येवन बसलां प्रेज द लॉर्ड तशें त्या आवयक देवाचें उतार दिलें आनी ताच्या उपरांत ताका केदींच पडकान येवना आनी हें ओंक आनी पुरो कांय येवना तशें मस्त जाणां भुरग्यांक हुशार नासले जाल्यार मागले जाल्यार तें सांगचें भुरग्यांक एक बीं ओंपुरलें फळ दिचें जाल्यार तक्षणां दिता गी ना म्हज्या पेरंट्सांक तशें सांगचें एक बीं ओंपुरलें तक्षणां फळ दिना एक म्हयनो 2 म्हयने 3 म्हयने फळ दिवंक लागता तशेंच तुमी तें रिपीट केल्यार तुमकां तें फळ मेळटाच 100% मेळटाच म्हणून तांकां हांवें होप्स दिवचें आनी देवाचें उतर रिपीट करूंक सांगचें अशें आमी देवाचें उतर आमी सगळ्यांनी तशेंच दिवयेत न्ही सिस्टर वय हांवें सांगिल्ल्यान तुमकां इल्लें कळ्ळें मनी आयडिया येवंक पुरो न्ही आनी दुसरें कालें मनी आमी दुसऱ्या तरान दिवयेत गी देवाचें उतर दियेत तुका पवित्र आत्मा कसो सांगता तशें तुवें करचें तशें वय करेक्ट हांव सकाळीं उठलें तक्षणा सगळ्यां खातीर मागोवन चीफ मिनिस्टर प्रायम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आनी सगळ्यां खातीर सर लोकां खातीर मागोवन मागीर लास्ट सांगचें पवित्र आत्म्या आयच्या दिसा हांवें कोणाक देवाचें उतर दिवचें कशें दिवचें तुमचो म्हाका शिकय तुमचो म्हाका अवकाश करून दी हांवें आज कशें देवाचें उतर दिवचें म्हणून हांव सदांच सकाळीं मागचें तशें जाल्यार म्हाका दिसाक एकलें 3-4 जाणां मनी मेळटात म्हाका देवाचें उतर दिवंक तशें जाल्यार जेजूची वळख आमी आमचें मेन बिजनेस तेंच जाय म्हळ्यार आमचें काम तें सायड बिजनेस आमचें मेन बिजनेस कालें देवाचें उतर प्रकट करूंक आमकां ह्या संवसाराक देवान धाडलां कित्याक म्हळ्यार देवाचो मोग करूंक देवाचें उतर प्रकट करूंक आनी देवाक आराधन करूंक न्ही गे सिस्टर वय देवान धाडल्या उद्देश आमकां ह्या संवसाराक कित्याक धाडलां म्हणून सांगल्यार आमी तेंच सांगत जाय देवाचो मोग करूंक देवाक आराधन करूंक आनी देवाचें उतार दिवंक तें आमी समजूं जाय कितलींशीं जाणां सांगतना आमकां पुरसत ना म्हणटात हांवें मस्तनाक सांगलां आमी देवाचें उतार दिल्यार आमकां आमी सर्गींचे राज सोदल्यार आमकां सकडी मेळटा म्हणून आमकां देव विचारता न्ही गी आखरेच्या घडयेक आमी कितले जाणांचे आत्मे बचाव केल्यात म्हणून देखून आमी आत्मे बचाव करचे खातीर मागोवंकी आसा तांचे हर एकल्यांनी ह्या संवसाराच्या सर लोकांनी देवाचें उतर वळखोन काणगोन जेजूस स्वामी देव सांगून तांणी तांच्या आत्मे बचाव जावन ससनीक सूख मेळशें केल्ल्या खातीर अर्गां जेजू म्हणून आमी सदांच तांचे खातीर सकड लोकां खातीर मागोवंकी आसा तें आमचें एक शुभ वार्ता प्रकट करचें बरीत जाता न्ही गे सिस्टर वय हय आतां आमी कंटिन्यू करया 1 जॉन 5:5 एक पुटी 1 जॉन 5:5 जेजू देवाचो पूत म्हणून सत मानता तो शिवाय हेर कोण संवसाराचेर जैत व्हरूंक सकात जेजू देवाचो पूत म्हूण सत म्हणल्याक सत म्हणटा तो शिवाय हेर कोण संवसाराचेर जैत व्हरूंक सकत
दुसऱ्यांक जैत मेळना न्ही सिस्टर? जेजूक सतमन जायत ना. होय, कोण सतमनाना म्हळ्यार सतमनशे म्हळ्यार कालें सतमनचे म्हळ्यार जेजू संदेश ऐकून कार्य करचें. सतमनशे म्हळ्यार संदेश ऐकून कार्य करचें. आमी संदेश ऐकता आनी कार्य करता. हर एकल्यानी तशेंच केल्यार सगळ्यांकी देवाचे उतार मेळोंक साध्य आसा. हर एकली कालें करतात, देवाचे उतार आयकतात. तें कितलें फळ दिता तांच्या थोडें बी मेरे देगेर पडले बरी, थोडें बी कांट्या झाडकडा मदें पडले बरी आनी थोडें बी मात्र बऱ्या जाग्यार पडटा. तशें सतमंतलेली म्हळ्यार संदेश आयकतात, कार्य करिनात. सतमनशे म्हळ्यार आमी कालें करता, संदेश आयकून कार्य करता. तेंत सतमनशे. तशें कोण जेजूचो देवाचो पूत म्हूण सतमनता तांकां संवसाराचेर जैत मेळना. आमी जैत मेळना म्हळ्यार आदाम एवेक देवान रस्ताना कालें सांगिल्लें तांकां बागींतल्या रुखांतलें एका रुखाचें मात्र फळ खावन वचो म्हूण. मागीर ती पातकांत पडतात न्ही गी. त्या पातकाच्या सैमाच्या पातकांत आमी आशिल्ल्या जेजून कुर्सार मरोन कालें केलें तेंचे ह्या संवसाराच्या अधिपतीचे सावी काणून आमकां दिली. आतां संवसाराचेर आमी जैत वेलांगी व्हरता वेलां. तांचे कडचे म्हळ्यार संवसाराचो अधिपती सैतान ताचे कडची सावी काणून आमकां दिली आतां. म्हळ्यार सगळ्या संवसाराची सावी आमच्या हातांत आसा. आमी कितलें बागी. प्रेज द लॉर्ड. तशें जाल्यान सगळो संवसारार अधिकार आमकां आसा. आमी कितेंय फरमायल्यार जाता. देखून आमी कितलो संतोष पावपाक जाय. जेजून कुर्सार मरोन आमकां हें जैत लाबोवन दिलां. कितलो संतोष जाता न्ही गी सिस्टर? आमकां अधिकार दिला सगळ्या संवसारार. ती सावी संवसाराचो अधिपती सैतान ताचे कडेन आसली सावी जेजून कुर्सार मरोन त्या सैतानाक गुड्डायला, पांयाच्या आडयेन घाला. तो सिमटी उखलूंक पळयता पूण आमी सिमटी उखलूंक सोडिना. कित्याक सावी म्हज्या हातांत आसा. तशें जाल्यार हांव धैर्यान खंयचेंय फरमावंक म्हाका जाता. खंयचेंय ह्या संवसारा वयर कितेंय घडताना हांवें फरमावंक जाता. आमी केदाळे कसलेय आमकां नेगेटीव थॉट्स येताना आमी कालें करी जाय. नेगेटीव थॉट्स येताना आमच्या मतीक सैतान आमकां नेगेटीव थॉट्स हाडटा. देवाच्या उतर मन परिवर्तन करीचे, देवाचे उतर सांगाचे, त्यो आमी उचारीचे आनी मन परिवर्तन करीचे. वय करेक्ट. मागीर आमी नेगेटीव थॉट्स येताना आमी जेजूच्या नांवान फरमावचें काम करी जाय न्ही गी. देवाचे उतार सांगून जेजूच्या नांवान नाश करून उडयता. आतां एकल्याक पिडा आयली म्हणटना आमी थंय मागतना देवाचो प्रेरकत्म ह्या पिडेचा वयर आसा, ताका अभिषेक केला, जेजूच्या मोगान भरला, हर एका बंधनातल्यान ताका सुटका दिल्या, ताचें नांव काडून आमी सांगता. मागीर जेजूच्या नांवान पिडा शिडा नाश करून दर्यांत उडयता. तें खंयच्यान आसा? मार्क 11:24 गेल्यांगी सिस्टर वाश्यांगी. मार्क 11:24. देखून हांव तुमकां सांगता, कितें सकट मागण्यान तुमी मागतात तें तुमकां मेळना म्हूण सतमना आनी तें तुमकां मेळटलेंच. ह्या शिवाय तें वाचिचें की 23 वाचिचें. तें समस्या दोंगराक उठ आनी चल, दर्यांत वचून पड.
बाई खरेंच हांव तुमकां सांगता कोणूय ह्या दोंगराक उठ आनी दर्यांत वचून पड म्हणून सांगून आपल्या अंतस्करणात दुबाव नासतना आपणें कितें सांगलां तें घडटलें म्हूण सतमान दी जाल्यार तें ताणें सांगलें बरेंच जातलें. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आम्ही मार्क 11:23 अंत वाचलें. आमकां खंयचे दोंगर म्हळ्यार कालें समस्या आमचे समस्या आमचे समस्या खंयचे समस्या पिडा शिडा खंयचे आयल्यार आमी उठ आनी चल दर्यांत वचून पड जेजूच्या नांवान म्हणटाना तें पडटाच. थोडे म्हाका स्टार्टींग तशें जातालें जाता गिनांगी मागतना जाता गिनांगी आतां भुरग्यांच्या तकले वयर मागतना नातल्यार पिडेसांच्या तकले वयर हात धरून मागतना म्हाका एक डावट जातालो सुरू हें हांवें सांगलें जाता गिनांगी फास्ट म्हणून. आतां कितलें धैर्य घे म्हळ्यार तें जाताच मेळ्ळांच. जेजून सांगला न्ही नेक्स्ट उतार तुका मेळ्ळांच म्हूण सतमून आनी तुमकां मेळटलेंच. तें जाल्यार म्हजें मागचें काम म्हजें तें पवित्र आत्मा काम करता तें फळ मेळटाच. तशें जाल्यार आमी हर एकल्यांनी फाल्यां करीत जाय. कोणी समस्या आसतना कोणी आमचे कडेन कश्ट म्हूण सांगूंक येताना तांकां मागताना उठ आनी चल तांचे समस्या सांगून उठ आनी चल जेजूच्या नांवान दर्यांत वचून पड म्हणटाना तें एक ना एक दीस फळ दिताच. तें हांवें हर एकल्यांक हांवें शिकोवचें. अळे तुवें देवाचे उतार रिपीट मात करचें न्ही. तुका देवान अधिकार दिला तुज्या हाताक अधिकार दिला तें आमी जॉन काडचें नाका. जॉन 14:12 वाचता न्ही सिस्टर. जेजूच्या की वर्ती कामां तुमी करतल्यात काडी जाय काडून वाशा जॉन 14:12 जेजूच्या की वर्ती कामां तुमी करतल्यात जेजून सांगला. सतच हांव तुमकां सांगता जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो हांव करता ती कामां करतलो तितलेंच न्हय ताच्या की वर्ती कामां करतलो कित्याक हांव बापा सरशी वेतां. प्रेज द लॉर्ड. होय हें उतार हांवें मस्त जाणांक दिलां. कित्याक म्हळ्यार बरी तुमी तुमचे समस्या मात्र पयस करचे मात्र न्ही हेरांकी तुमी देवाचे उतार दी जाय. हांवें दिल्ले उतार हेरांकी तुमी दी जाय आनी तुमी अधिकार तो उपयोग करी जाय. कसो म्हळ्यार तुज्या आमच्या इस्कॉलाचे भुरगीं समेत तें यूज करता येतात आतां. आमकां देवान हर एकल्यांक जिबेक आनी हाताक अधिकार दिला तो आमी यूज करी जाय. उठ आनी चल दर्यांत वचून पड कसलीय पिडा जावं दी कसलीय समस्या जावं दी खंयचेय आमकां रीण आसा जावं दी तें आमी कालें करी जाय जेजूच्या नांवान उठ आनी चल दर्यांत वचून पड म्हणून फरमाय जाय. तें फळ दिताच आज न्ही फाल्यां 1 म्हयनो न्ही 2 म्हयने न्ही 3 म्हयने त्या 3 म्हयन्या भितर जावं दी कितले दीस जावं दी तें आमी रिपीट करी जाय आनी कसलेय समस्या आसल्यार आमी उठ आनी चल दर्यांत वचून पड जेजूच्या नांवान म्हणून फरमाय जाय. आनी आमकां जिबेक आमकां पावर आसा तेंय सांगचें हांवें. जिबेक पावर आसा की ना आमकां तें उतार आमकां खंय मेळटा जिबेक पावर आसा म्हणून प्रूफ खंय आसा. Munyo 18:21. मुन्यो 18:21 जाल्यांगी सिस्टर वाश्यांगी. मुन्यो 18:21 आमकां प्रूफ आसा आमच्या जिबेक कशें पावर आसा गी आमी कसो यूज करी जाय गी म्हणून आमकां हर एकल्याक कळटा. आमी हर एकल्यांनी हें यूज करी जायत. हाताकी पावर आसा जिबेकी पावर आसा सिस्टर. मरण आणि जिवीत जिबेच्या अधीन आसात. ती मोगान वापरतात ती तिचें फळ खावंक पावतात. होय प्रेज द लॉर्ड. मरण आनी जिवीत जिबेच्या अधीन आसात. आमी मरण उलयता की जिवीत उलयता. आमी जिवीत उलयता. देवाचें उदार कोणाक मेळना तीं कालें उलयतात मरण उलयतात. मरण उलयतात संवसाराच्यान उलयतात कितें दिसता तेंच उलयतात. हांवें पयर एकल्याक अशें
तूं कित्या एका भुरग्याक विचारलें तूं कित्याक खेळोंक वचना म्हाका पिडा आसा म्हाका हें आसा उसमोड आसा तशें म्हणें त्या जाणां हांवें सांगलें तर जेजू कुर्सार मेल्लो वेस्ट जालें न्ही फस्ट देवाच्या उतार सांगलें ताका मागीर सांगलें जेजू कुर्सार मेल्लो वेस्ट जालें न्ही जेजू आमचे खातीर कुर्सार मरून ताच्या गायन आमकां गूण केला न्ही तर आनी की तुका पिडा आसा गी म्हणून विचारलें समजलें सिस्टर होय तर आनी की पिडा आसा गी तर तुवें जिबेन कशें उलयचंय कालें उलयचंय जिवीत उलयचंय की मरण उलयचंय की म्हण विचारलें त्या भुरग्याक मागीर अर्थ जालें ताका वय करेक्ट हांवें जिवीत उलयचंय म्हणून ताणें सांगलें मागीर तुज्या हाताक आनी तुज्या जिबेक पावर आसा तो यूज कर तुका आनी कसलीच पिडा ना म्हणून हांवें ताचे वयर मागणें केलें आनी हें उतर रिपीट करूंक सांगलें त्या धाडा ताका अर्थ जालें तशें आमी हर एकल्याक देवाचें उतर दितना तांणी अधिकार चलोवंक की आमी शिकयचें आमकां कितलें पुरा जेजून अधिकार दिला जेजून कशें आमकां सुडका सोडोवन दिल्या जेजूच्या गायनी आमकां कशें गूण केलां आनी जेजू कुर्सार मेल्लो कित्या खातीर तें जेजू कुर्सार मेल्लो तर वेस्ट गी हें पुरा तांकां समजोन आमी दिल्यार करेक्ट तांकां अर्थ जाता न्ही गी सिस्टर होय तशें जेजू कुर्सार मरोन ताच्या आमोलीक रक्तान आमचीं पदकां धुवन काडल्यांत जेजू कुर्सार मरोन ताच्या गायांनी आमकां गूण केलां तशें जाल्ल्यान मागीर आनीक हांव जेजू क्रिस्ताची कूड जावन आसा तशें जाल्ल्यान म्हाका कसलीच पिडा ना हेंच म्हाका आतां थोडे फावटी दूख आयिल्ले दाडा एका दाडा कसलीय दूख आयल्यार हांवें तेंच सांगचें म्हाका जैत जेजून दिलां मागीर हांव जेजू क्रिस्ताची कूड जावन आसा तशें जाल्ल्यान म्हाका कसलीच पिडा येना साथ दिसना म्हाका टच करूंक साथ दिसना तें हांव इस्कॉलान भुरग्यांक सांगता तुका टच करूंक की त्या सैतानाक साथ दिसना कित्याक म्हळ्यार ದೇವರ ಆತ್ಮ ನನ್ನ ಮೇಲಿದೆ ನನ್ನ ದೇಹ ದೇವರಾಲಯ ಏನ್ ಬುರ್ಗಿ ಮುಂಟಾತ್ ರಿಪೀಟ್ करतात ದೇವರ ಆತ್ಮ ನನ್ನ ಮೇಲಿದೆ ನನ್ನ ದೇಹ ದೇವರಾಲಯ देवाचो प्रेरकात्मा म्हजेर आसा हांव जेजू क्रिस्ताची कूड जावन आसा तशें जाल्ल्यान सैतानान म्हाका टच करूंक साथ दिना कित्याक म्हळ्यार हांव जेजू क्रिस्ताची कूड जावन आसा आनी आमकां हें पुरो गोत्त आसल्या उपरांत देवाचें उतार आमकां बें येता गी आमच्या मतींत येना ना आतां आमकां बें आसा गी ना पयलें बें येतालें कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतार झाडां कशें मनाचें कितें आमकां अधिकार दिला हें पुरो देवाच्या उतरांत आसा प्रूफ आसा बायबलांत हें पुरो आमकां आतां सांगूंक धैर्य आसा कोणीय आमकां क्वेश्चन केल्यार आमकां आतां देवाचें उतार सांगूंक धैर्य आसा कित्याक आमी देवाचें उतार आतां आमी समजोन काडून गेला आनी देवाचें उतार आमच्या वंटार काळजांत आसा न्ही गे सिस्टर होय दिसता हय देवाचें उतार मागीर आमी सदांच तें रिपीट करूंक आसा देवाचें उतार आमी रिपीट करूंक आसा कशें तें रिपीट करचें सदांच ध्यान कर दीस आनी रात ताचें ध्यान कर तेन्ना तूं तुज्या सर कामांनी सफळ जातलें आनी तुका जैत लाभतलें जोशुआ 1:8 तें उतार आमी रिपीट करता हांव वाचतात गे सिस्टर जोशुआ 1:8 धर्मशास्त्राचें हें पुस्तक सदां तुज्या वंटाचेर दवर तातूंत बरयलां तें तुवें सत्रायन पाळचे खातीर दीस आनी रात ताचें ध्यान कर तेन्ना तूं तुज्या सर कामांनी सुफळ जातलोय आनी तुका जैत लाभतलें हय प्रेज द लॉर्ड धर्मशास्त्राचें हें पुस्तक सदांच तुज्या वंटाचेर दवर कितले पटी मुनाचे देवाचें उतार म्हण थोडी विचारतात म्हाका कितले पटी मुनात जाय तें तूं कितले पटी ब्रिदींग करताय तूं कितले पटी उसिराटा करताय तितले पटी मुनात जाय पूण तितले पटी मुनोंक जायना जाल्यार आमी एक दिसाक सादारण 50 पटी मुनी मुना जायत इशिन येतना वाटेर येतना
सगळेच आमी काम करतना सगळेच आमी देवाचे उतर रिपीट करचंय. आनी थोड्यांक टंग प्रेयर शिकोवचें हांवें. टंग प्रेयर शिकयल्ल्यांक सांगचें टंग प्रेयर करीत सदांय. टिशीन येतना वाटेर येतना काम करतना सदांच तें बरी एक फावटी सकाळीं म्हळ्यार पुरो गी, सांजेर म्हळ्यार पुरो गी, 5 फावटी म्हळ्यार पुरो गी म्हणटात थोडीं. तशें न्ही तें. तुवें दीस आनी रात ताचें ध्यान करीचंय. तेन्ना तुज्या सर कामांनी तूं सफळ जातायच आनी तुका जैत लाभलें कळटाच तें. लाभलां म्हणून तें कळटा. जैत लाभलां म्हणून. तशें आमी देवाचें उतर रिपीट करून आमच्या वंटाचेर आनी वंटाचेर म्हळ्यार तें काळजाक रिगताच. तें मागीर पवित्र आत्मा काम करताच. आमी देवाचें उतर म्हळ्यार आमकां सगळ्यांक तें फळ दिना. कित्याक म्हळ्यार बरी वंटार मात्र म्हणटात. तें काळजांत रोंबोना. त्या खातीर मात तांकां फळ दिना. आनी थोडीं देवाचें उतर बेश्टें तोंडान म्हणटात मात्र. पूण म्हाका पिडा आसा तशें उलयतात. कोणागे म्हज्या फ्रेंडाक पोर विचारतना ती सांगता म्हाका त्या टायमार म्हाका शेळ जावची आसा. पयल्यान सांगतात. म्हळ्यार ह्या संवसाराचें उलोव नजो म्हूण ताका सांगलें हांवें. संवसारांत कितें उलयतात तें पुरो उलोव नजो आमी. देवाच्या उतराक गेल्या उपरांत आमी दोळ्यांक दिसनातलें उलयचें. आमकां कितें जाय तें आमी उलयचें. आमी समाधान उलयचें, समस्या उलोव नजो. आमी रेस्टांत आमकां कितेंय समस्या आयल्यार सगळो आमचो हुस्को देवाचेर सोडया. कित्याक तोच आमचें जतन घेतलो. 1 Peter 5:7 आसा. तें सगळो आमचो हुस्को देवाचेर सोडया कित्याक तोच आमचें जतन घेतलो म्हणून आमी सदांच मुनार जायी. कसलीच खंत करूं नजो. आमी रेस्टार आसल्यार समाधानीन आसल्यार आमकां कितेंच वायट घडना. त्या देवाच्या उतराक तितलें बळ आसा. देवाचें उतर आमी रिपीट केल्ले वरी थंय पवित्र आत्मो काम करता. मागीर आमी सांगतना दुसऱ्यांक सांगतना देवाचें उतर कित्याक सांगत जायी म्हणून आमच्या भुरग्यांक आमी जोतोन शिकयतना सांगता हांव. कित्याक आमी देवाचें उतर सांगत जायी म्हळ्यार तुमकां भूक लागतना पोटाक भूक लागतना तुमी जेवंक दितात न्ही. पोटाक मात्र भूक लागल्यार दितात. तर आत्म्याक भूक लागता. आत्मोय रडटा म्हाकाय जेवंक दी, म्हाकाय खावंक दी म्हणून. तर आत्म्याक तुमी कांय दिनाच गी म्हूण विचारचें हांवें. दी जंय गी नाका. आत्म्याक दी जंय न्ही. त्या भुरग्यांक अर्थ जालें मागीर. हांवें पोटाक मात्र खावंक दिवचें न्ही, आत्म्याकय खावंक दिवचें. देवाचीं उतरां खायचय. तर तुमी इस्कॉलांत आसतना कशें आत्म्याक दिवचें कान दिवचें. तुमी जेवंक बसतात आतां. जेवच्या पयलें तुमी आत्म्याक कान दिवचें की नाका. दनपारां जेवंक बसल्यात ताच्या पयलें तुवें आत्म्याक कान दिवचें न्ही. कशें दिवचें? बायबलांतले उतार वाचूंक बायबल तुमचे कडेन आसता गी ना. तर तुमी कशें आत्म्याक कान दिवचें म्हळ्यार तुमी दिसाक एक लायन देवाचें उतार शिकाचय आनी देवाचें उतार रिपीट करीचय. त्या जाल्यार तुमकां तें येता. दिसाक एक लायन शिकल्यार एका म्हयन्याक 30 लायन्स येता. तशें जाल्यार आमी देवाचें उतार शिकोन तें आमी जेवच्या पयलें मागीर आमी टिशीन येतना तें रिपीट करीचय. मागीर तुमकां बरे मार्क्स जाय न्ही भुरग्यांक सांगचें हांवें. तुमकां बरे मार्क्स जायचे न्ही. पवित्र आत्मा तुमकां जन्मय दिवचें न्ही. हीं देवाचीं उतरां तुवें रिपीट केल्या दाळा तुमकां तें मेळटा. तुमकां कितें जाय तें मेळटा. देवाचें उतर तुवें रिपीट करीचय, शिकाचय म्हणून हांवें भुरग्यांक सांगचें. मागीर आमच्या पेरंट्सांक सांगचें तुमच्या भुरग्यां खातीर तुमी कशें मागतात म्हणून. म्हज्या भुरग्याक दी, बरी बुद्धी म्हणून मागता म्हूण सांगतात. त्या दाळा हांवें सांगचें देवान ऑलरेडी आमकां पुरा दिलां. आमच्या एकावंटान घालां. तुमकां जाय तितलें भलायकी, तुमच्या भुरग्यांक जन्मय आनी समजणी, बुदवंतकाय पुरा दिलां. भुरग्यांक कितेंच सांगचें हांवें. तुमच्या एकावंटान ऑलरेडी आसा. देवान दिलां पुरा. तें तुवें कालें करचें देवाक अर्गां दिवचय. सदांच अर्गां दिवचय. आनी देवाचें उतर म्हळ्यार तांकां भुरग्यांक सगळ्यांक देवाचें उतर सांगूंक जायना. पूण थोडें देवाचें उतर हांव दितां.
ದೇವರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ तशें थोडे थोडे देवाचे उतार सांगता ते रिपीट करतात मागीर आय एम हेल्थी आय एम हॅप्पी आय एम ब्लेस्ड आय एम स्ट्रॉंग आय एम ब्रिलियंट म्हणून सांगतात भुरगीं तशें देवाचे उतार आमी हेरांक दिवयेत आनी आमी देवाच्या उतरांत रावयेत आनी आमी देवाच्या उतरांत सदांच जैत वेलां आनी आमी सदांच सपोर्ट जाता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. आनी कितें मनी सांगूंक आसा गे सिस्टर ब्रदर प्रेस गॉड सिस्टर काय ना बरेच तुम्ही पहिले पटे शिकेला आणि मुखा समोर आणि तुम्ही टीचर जाल्ल्यावर हं. तुमका शिकोंक अनेक बरे पवित्र आत्म्याच्या एदोळ सुदेवान अभिषेक केला थँक यू देवान दिल्ले देणे देवाच्या महिमे खातीर उपयोग करा प्रेज गॉड खाला मनी मिस्टेक आला सांगा ब्रदर मिस्टेक ना बा तुम्ही पहिले पट्टी बऱ्या कारण शिकेला रे एक सांगतो समज जालें ब्रदर वय वय तुम्ही तुमचो जिवितान जाल्ले अनुभव टेस्टमनी सांगली खंयच्या रीती तुम्ही शिकून आसात म्हळ्यार हर एकच लायक शिकेनात तुमकां एक तुम्ही टिचरीच्या त्या क्षेत्रांत असल्यावर तुम्ही शिकोवचे दुसरी आसा हर एकान एक दुसऱ्या भावा भयणींनी शिकोवचे ती वेगवेगळी आसता पवित्रात्मा कशी गाईड करता त्या प्रमाणे ओके करेक्ट तुम्ही तुमच्या वरी थोडी आमकां माहिती मेळ्ळी कशें आमी हेरांक देवाचे उतार शिकयेत ते उलयेत म्हणल्यार समजणी मेळ्ळी प्रेज गॉड थँक्यू प्रेज गॉड Praise God, sister. प्रेज गॉड सिस्टर Praise God. बरें शिकयलें. थँक यू जीसस कोणाक काय शेअर करूंक ना म्हण चिंतता. थँक्स गिविंग प्रेयर करा सिस्टर. प्रेयर करून एंड कर. फोन करतात करा सिस्टर बेन्नी सिस्टर थँक्स गिविंग प्रेयर करा कोणी म्हणे बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन मंगळा बाप्पा यावर त्या वेळापासून तू आम्ही तुका अर्गानिता प्रत्येक जावन ह्या वेळेक तुवें आयच्या दिसा या माध्यमा मुखांतर देवाचे उतार शिकोवंक आणि तिच्या जिवितांतले अनुभव वांटोवंक फाव केल्या पासून आम्ही तुका अर्गां दिता आणि चड तिने तुजे एकवटान रावून तुझे राज हांगा मात न्ही हेरांकी सट्टां परगट करूंक जाय जाल्यार करपा तुवें फाव केल्या पासून अर्गां दिता हरी एक उतार सता प्रमाणे देवाच्या उतरा प्रमाणे शिकोवचे पासून आणि ते समतीक ती जाणवाय समजून हरी एक दिवचे पासून आम्ही तुका अर्गां दिता शरी एकल्यानी हे जिवी दिवचे उतार स्वीकार करून तुझ्या नावाक महिमा मागता हांव हे मागणें करता तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात आमेन 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 प्रेज गॉड थँक्यू सिस्टर थँक्यू Yes, join the lesson. Thank you very much. Pale आम्ही परत मिळूया. Praise God. थँक्यू.